एक कुटुंब, एक घोव बायल मेल्विन आनी हेलेन दीस आनी रात दुखां नासलीं, रडों नासलीं, कित्याक तांची एकलेंच दूख. तांणी जायते पयशे करसून ताका MBBS शिकोवंक ताका शिकप शिकोवंक घाल्लें. पूण हें शिकप शिकता आसतना जायतें शिकोवंक आसा, ह्या भुरग्याक शिकोवंक जायना. देखून तें म्हणटा मम्मी आनी म्हाका शिकोवंक जायना, म्हाका तकली बडाबड जाता, म्हाका जिवीतच नाका म्हण जाता, म्हाका कालें जाता म्हण कळना, विशेष तकली बडाबड जाता. म्हाका जेन्ना असल्या परिस्थितीन तांच्या धुवेक प्रितिका घेवन दैवीक कलोरित्र मंदिराक आयली आनी म्हणटा आवय फादर म्हजी धूव अशें म्हणटा, आमकां भिरांत दिसता फादर, हें भुरगें कितें जायत मानसीक जायत की आमकां आसची एकलेंच धूव, त्या धुवे खातीर आमी सगळें जोडलां परगांवान, कितले त्याग सॅक्रिफायस केल्यात. आतां आमचें भुरगें शिकना जायत की, मानसीक जायत की, कालें जायत, वय जीवघात करता कोणा थोडे फावटी तशेंय म्हणटा. हांवें म्हळें म्हज्या भावा म्हज्या भयणी, तूं कितें थिरासणेन ह्या खात्रीन तूं चिंताय या त्या रितीन वेव्हार करता गे त्या थरान तूं जाताय. देखून तुज्या दुवे विशयांत नेगेटीव म्हळ्यार वायट चिंतूंक वचनाका, ताच्या बदला तूं बरें चिंत. देव तुज्या दुयेच्या जिवितांत कितें करूंक शकता गी तुमची. तुजो देव खरो देव, नीज देव, जिवंत देव, तो तुज्या दुयेचेर प्रितिकाचेर आशिर्वाद घालतना तें आज शांती समाधानान भरता. पूण म्हाका न्हू ह्या दिसांनी ती म्हाका फोन करून सांगता, ती आतां विदेशांत आसात, भायल्या एका देशांत काम करनासतना, दे आर वर्किंग इन ए फॉरेन कंट्री, दे आर देर, फ्रॉम देर दे आर कॉलिंग एंड टेलिंग दॅट डे वी हॅड कम. त्या दिसा आमी आयिल्ल्या, त्या दीस आमी आमच्या जिवितांत कितें नाका जाल्लें घडात गी म्हणून आमी भियान तुमचे लागीं आयिल्ल्या चिंतून. पूण तुमी देवाच्या उतरांत थंय कितें देव करूंक शकता की तें तुमी सांगलें आनी तेच परेन देवान आमच्या जिवितांत केलें. आमची भिरांत गावजेणी देवान पयस केली, आमकां वेडो घाल्ल्या त्या शिरापांतले, बंदडांतले, दुखांतले, खंती बाजारांतले देवान आमकां आनी आमच्या धुवेक निवारलें. आमचें धूव प्रितिका शिकोवंक लागलें, उपरांत ताका चड आनी चड उमेद आयली शिकोवंक, भिरांत गावजेणी पयस केली. बरें करून शिकता आसतना परिक्षेंत डिस्टिंक्शन काडून ते पास जालें. उपरांत इल्ले वर्सां काम करून परतून ताणें MD केलें. आतां MD करून हांगासर परगांवांत धाकटें जावन वावुरता मात न्ही, ताका जिविताचो सांगाती मेळ्ळा. आतां काजर जावन कुटुंबात जिवीत जीवन आसा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्गा बापा होगळाप जेजू. सोम्या जेजू तें अधिक मोगाचनो तुमकां दिव्यवाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक मोगान आनी मानान हांव स्वागत करतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार आनी ताणें रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसो, तुमचें सवें आसो. जिणयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. जिणयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगाना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय, ताचे संगी आसतना उपगण म्हाका भोगाना. जिणयेच्या सरदेसांनी सोम्याच्या त्या मेठांनी समकतलो हांव गायनांनी. प्रार्थुया. भोव मंगळा सर्गीचे बापा, आमी केदींच एक सुरीनी तुवें आमकां रचलां, ह्या संवसारांत जिवीत दिलाय, पूण सदांच तुवें आमकां तुज्या दोळ्या मुखार दवरून काण गेलाय. तुवें आमकां तुज्या ताळव्या हाताचेर कांतयलाय. आमचें वणदी आमचें सारकें सदांच तुज्या दोळ्या मुखार आसा. जशें एक बापूय आनी आवय आपल्या भुरग्याक केदाळे आपल्या दोळ्या मुखार दवरून काण घेवन ताची जतन घेतात की तूं आमची जतन घेताय बापा. जशें एक कोंबी आपल्या पिलांक आपल्या पाकाट्या मंदा आरावन धरता, ते आपल्या पिलांक खाण जेवण पिवण संरक्षण सगळें वदकसून दिता गी बापा.
आमकां तूं हर वस्तू वदक सोन दिवचो. जहोवा जायरा याहवे इर्हे गॉड द प्रोवायडर तूं जावन आसाय. आमकां सर वस्तू तूं आमकां वदक सोन दिताय. आमकां खाण जेवण उणें करिनाय. न्हेसोंक भांगरणी तूं आमकां फावो करताय. आनी आमच्या जिवितांत मोगाच्या मनशांचो मोग दिवन सर वायटा विघ्नांतलें तुंच आमकां सुरक्षीत सांबाळटाय. तर दिव्य वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटो घेवच्या सर म्हज्या भाव भयणीचेर आशिर्वाद घाल. संवसाराच्या विविध देशांनी विविध गांवांनी विविध थरांचो वावर करचे आमकां समेस्तां तुज्या मोगाच्या कुरपेंत तूं आमकां सांगाता मेळयताय. तर आमच्या ह्या एकवटाचेर आशिर्वाद घाल. आमच्या मदें असल्या पिडेस्तांक गूण कर. कश्टतल्यांचे कश्ट हळू कर. परिक्षेक तयाराय करच्या हर एकल्यांक जाणवाय बुदवंतकाय उगडासाची सगत आनी बरेंकन बरोवन बऱ्यांतलें बरें फलितांश घेवं आनी तांच्या हर एका जिविताच्या परिक्षेनी उत्तीर्ण जावं बरो फुडार आसा करूंक फावो कर. सर तांची पिडा गूण कर. सर तांच्या तत्वार पयस कर. भरोन ओमतांच्या बापान आशिर्वादांक ग्रेस्तकाय सवलत्यो आनी विशेश जावन पवित्रपण भाग्यवंतपण तुजेर पाती आनी विस्वास देवाच्या उतरांची समृद्धी तांकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कशीं आसा तुमी सगळीं? तुमकां बऱ्यांतलो बरो दीस कुरपेचो दीस आशिर्वादाचो शिवर हांव मागतां. म्हाका न्हू आज आमी सांगाता मेळोन नियाळ करया. जेजू म्हाका तुका गूण करूंक आशेता. गॉड वॉन्ट्स टू हील यू. जहोवा राफा जहोवा रफिका म्हणजे गॉड द हीलर. गॉड हील्स. आय एम द गॉड हू हील्स यू. हांव जावन आसा सर पदवेदार देव तुमकां गूण करचो. हांव गूण करणार. हांव वैज दैवीक वैज सर्गींचो वैज ससनीक वैज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कितलीं अपुरबायेचीं नांवां आमच्या देवाची. देव आमकां गूण करूंक आशेता. पवित्र पुस्तक उक्त केल्यार आमकां जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या वसरांत 15व्या आनी 16व्या वडीर अशें वाचूंक मेळटा. द बूक ऑफ जेम्स चॅप्टर 5 वर्सेस 15 and 16. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक गूण करतलें आनी सोमी ताका परत्यान नवी बरी भलायकी दितलो. आदारलेलीं कसलीं पातकां आसल्यार तीं बगसतलीं. मुंदरसून 16व्या वडीर इन वर्स 16 देवाचें उतर म्हणटा देखून तुमचीं पातकां एकामेका उसारन सांगा आनी एकामेका खातीर तुमी मागा. तवळ तुमकां बरी भलायकी लाभतली. बऱ्या मनशान केल्लें मागणें भोवसड सक्तेवंत आनी फळादीक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या देवाच्या उतरांत मोगाच्यान जायते संदेश आसात. पयलो संदेश जावन आसा देव म्हाका तुका बरी भलायकी दिवंक आशेता. तुका बरी भलायकी जाय की? कोणाकी मोगाच्या न्हू कुडींत दुखी नाकात. कोणाकी बांदपास नाकात. कोणाकी जिरवण्याचे समस्या जावन दी. स्वास घेवचे सोडचे स्वासाचे समस्या जावन दी. या कान आयकना जावची या दोळे दिसना जावचे नाका. कोणाकी थायरॉयडाचे समस्या नाकात. पँक्रियाटीक समस्या या लिव्हराचे समस्या काळजाचे समस्या रक्ताचे समस्या मुताचे समस्या गर्भाचे समस्या कोणाकी नाकात न्ही. कोणाकी शिरांचे समस्या राती न्हीद पडना जावची या मतीन कितें कितें चिंतना येवची या तकली पडापड असले कसलीच पिडा आमकां नाका. आनी देवी तेंच आशेता. देवाची खुशी तीच जावन आसा. हांवें तुवें बऱ्या भलायकेंत आसाचें. वी मस्ट एक्सपिरियन्स परफेक्ट गूड हेल्थ. दीस इज द वील ऑफ गॉड. आनी ह्या खातीरच देव मनीस जालो आनी आमकां गूण करून आमकां संपूर्ण परिपूर्ण बरी भलायकी दिवच्या खातीर ताणें आमची पिडा आपणाचेर घेतली. आमच्या पिडेचे कश्ट आमच्या पिडेचे दूख ताणें आपणाचेर घेतले. आमच्या पातकाची शिक्षा सहित ताणें आपणाचेर घेतल्या. कोण आमकां वाचूंक मेळटा इजाया प्रवादीच्या बुकांत 50 आनी 3 वसरांत 4थ्या आनी 5व्या वडीर. आयजाया चॅप्टर 53 वर्स 4 and 5. खरेंच ताणें आमचे कश्ट भोगले. आमच्या दुखीचो भार ताणें घेतलो. क्यास्त भोगून आसलेलो देवान मार दिवन सतायलोलो म्हूण आमी ताचे विशयांत चिंतल्या. जेजू कुर्सार मरता आसतना जायते कश्ट ताणें सोंसले. ताच्या पातकाची शिक्षा वा देवान ताका मार दिवन सतायलोलो म्हूण थोड्यांनी चिंतलें.
पूण थंयसर 5 वळीर आमकां देवाचें उतर म्हणटा इन वर्स 5, पूण आमच्या अपराधा खातीर ताका विधलो, आमच्या पातकां लागून तो चिरडलो, ताचेर पडलेल्या ख्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी, ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्यानो जेजून कसची गरज नातली, ताणें पात करूं ना, ह्या पातकाची सावळी सयत ताचे थंय नातली, पूण आमच्या खातीर, आमच्या पातकांच्या अपराधां खातीर ताका विधलो, ताका कश्टिलो, ताका घायेशें केलें आनी आमच्या पातका खातीर तो चिरडालो. आमच्या पातकाची शिक्षा ख्यास्त ताणें ताचेर घेतली आनी ताच्या घाया वरवीं आमी बरीं जाल्या. ताणें कुर्सार सोंसलेल्या त्या दगदणे वरवीं आमी बरीं जाल्या. म्हाका जाणो एक फावटी एक एक्सिडेंट जालें आनी एक्सिडेंट जाता आसतना थंयसर लेस्ली वा ताका लेस्टर म्हण आपयतात, ताका तो घायलो, तो आस्पत्रेंत आसलो. कोणाकी एक्सिडेंट जावन घायल्यार चड दूख आवय आनी बापायक जाता. आवय बापूय रडोन आसली आनी ती रडोन भुरग्या खातीर मागूंक देवी कोलरित्र मंदिराक आयली. थंयसर तेरे वेळार देवान नांव आपयलें, भारती तूं रडताय, तूं रडा नाका, तुजो पूत लेस्टर लेस्ली आस्पत्रेंत आसा, पूण सर्वेस्पर देव तुका गूण करता, बरें करता, तुज्या पुताक तो बऱ्या भलायकेन फाटीं येता. ह्या भयणीक ती उतरां आयकलीं, विशेश बुजवण तिका मेळ्ळी, गळगळ्यान ती रडली, सर पडोन आराधन करून ती रडली, पूण ती पातयली देव आपल्या पुताक बरें करता म्हण. आनी ती फाटीं गेली. पूत तिचो लगभग 2-3 हप्ते आस्पत्रेंत आसलो, पूण सवकास बरो जावन तो घरा आयलो. आनी उपरांत ती हांगासर येवन साक्ष दिता, देवान म्हाका नांवान आपयलें, भारती म्हणून देवान म्हाका आपयलें. म्हज्या पुता खातीर हांव हाक क्लास सोडनासली, दीस आनी रात रडोनासली, सोम्यान म्हाका बुजयलें. म्हज्या पुताची सर पिडा शिडा सोम्यान आपणाचेर घेतली, म्हजें कश्ट म्हजें दूख सोम्यान आपणाचेर घेतलें आनी म्हज्या पुताक बरें केलें. मोगाच्यानो कितली ती आज संतोश पावता म्हणून ना. मोगाच्यानो देव आमकांय संतोश दिवंक आशेता, आमकांय गूण करूंक आशेता, आमकांय बरें करूंक आशेता. आमी वाचता मातेवाच्या वांजेलांत 8व्या वसरांत थंयसर 2ऱ्या आनी 3ऱ्या वडीर मॅथ्यू चॅप्टर 8 वर्स 2 and 3. स्वामी जेजू दोंगरा वयर सरमाव दिवन थंय तो गुड्यार तो सकला देंवोन येता. त्या दाळा कितें जाता, तवळ एक खोडकार मुखार आयलो आनी सोम्या जेजू मुखार सर पडलो. तो अशें म्हणालो, सायबा तुवें मौन केल्यार तुवें म्हाका गूण करयेत, सायबा तुवें मौन केल्यार तुवें म्हाका गूण करयेत. अशें म्हणलेंच 3ऱ्या वळीर आमी वाचता, स्वामी जेजू आपलो हात विस्तारून ताका तो आपडता आनी म्हणटा, म्हाका मौन आसा नितळ जा, म्हाका मौन आसा नितळ जा. अशें सोम्या जेजून म्हणलेंच त्या खोडकाराची खोड नितळ्ळी आनी संपूर्ण तरान तो बरो जालो. ताचे पयलें कोडीच्या पिडे वरवीं ताच्या सगळ्या आंगाची कात कुसुरली, मांस कुसुरलें, हाडां दिसतेलीं, पू जाल्लो, रशी जाल्ली आनी पळोवंक विद्रूप दिसतलो. पूण जेन्ना जेजून ताका आपडलें तो संपूर्ण तरान बरो जालो. कशें बरो जालो? त्या कोडीच्या पिडेक खंडीत जावन कसली ना जाल्यार कसलीं कारण आसलीं. ताका दुसऱ्यान जावन ती कोडीची पिडा आयली तर ते बॅक्टेरिया वायरस ह्या ताज्या पातका वरवीं ताज्या सुकी वरवीं ती पिडा आयल्या जावंक पुरो. पूण आतां जेजू आपडटा आसतना ताचे थंय आसले बॅक्टेरिया वायरस त्या पिडेची लक्षणां सगळीं जेजू थंय वतात. जर तर ताणें पातक केल्लें, सूक केल्ली, ती शिक्षा जेजू थंय वता. ताज्या पुर्वजांच्या पातकांचो शिराप आसा, ताज्या आवय बापायच्या पातकांचो शिराप आसा, या कोणें घाल्लो वायटाचो शिराप आसा, तो ताजे थंय आसलो सगळो जेजू थंय वता. आनी पूण जेजू आवयच्या गर्भांत थावन वचून निश्कळंकपणी गर्भी सांबावलो, पवित्र आत्म्या वरवीं तो गर्भी सांबावलो आनी ह्या संवसारांत जल्मल्या उपरांत प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो. आवय बापाय विधेय जावन पवित्र पुस्तकाच्या उतरां प्रमाणे तो वाडलो. तो संवसाराचो सोडवणदार देखून संवसाराची पिडा शिडा, ह्या पिडे शिडेची ते बॅक्टेरिया वायरस ताका कांय करूं शकनात. ताच्या बदलाक
ताचे ते अशी गुण करची सकत वळता आणि त्या कोडकाराक गुण करता. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, भावार्थाची हे सत जर तर तूं सत मानताय, तूं पात्यताय, तूं भरोसो दवरताय, आज ह्याच घडये तूं गुण जाताय, तूं बरो जाताय. कशें आमी समियातान बरेपण जण घेवचें? हेब्रेवकारां बरयलें पत्र 11 वसोर पयली वळ म्हणटा, हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 1. भावार्थाचें व्याख्यान म्हणयेत हें देवाचें उतर. इट इज द डेफिनेशन ऑफ फेथ. भावार्थ म्हळ्यार आमी भरवोसोन आसां त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशांत आमकां आसा ती खात्री. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. दोन शब्द हांगासर आसात, थारो आनी खात्री. जर तर ना तुका थारो जाताय तूं भेरो, जर तर ना तुका खात्री जाय तुका सत्री. मोगाचें न्हू, देवाचें उतर कितें म्हणटा? आमी भरवोसोन आसां त्या संगती विशांत आमकां आसा थंय थारो. सोम्या जेजू थंय तूं गुण जावंक शकताय. तुजी पिडा गुण जाताच. तुका जर तर तातवार आसात, रीण आसा, या कसले कसंकस आसात, घर ना तुका रावंक एक जागो ना, या तुका वस्त्रां नात, न्हेसों पांघरूंक ना, या तुमच्या कामाच्या जाग्यार प्रमोशन ना, हे सर तातवारांतलो तो तुका निवारूंक शकता. देखून थंयसर देवाचें उतर मुंदरसून म्हणटा 6व्या वळीर, हिब्रूज चॅप्टर 11 वर्स 6, देवाचेर पातयेतल्यांनी देव आसा म्हणून पातयेचें. आनी जो कोण ताका लागीं सरता, म्हणजे ताचे लागीं मागता, ताचे विसारता, तांकां देव प्रतिफळ दिता म्हणून सत मानिचें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाच्यान हांगासर पळया, एक कुटुंब, एक घोव बायल, मेल्वीन आनी हेलेन, दीस आनी रात दुखांगळो नासलीं, रोडो नासलीं. कित्याक तांची एकलेंच दू, तांणी जायते पयशे करसून ताका MBBS शिकोवंक ताका शिकप शिकोवंक घाल्लें. पूण हें शिकप शिकता आसतना जायतें शिकोवंक आसा, ह्या भुरग्याक शिकोवंक जायना. देखून तें म्हणटा, मम्मी आनी म्हाका शिकोवंक जायना, म्हाका तकली बडाबड जाता, म्हाका जिवीतच नाका म्हण जाता, म्हाका कालें जाता म्हण कळना, विशेश तकली बडाबड जाता, सारकी जिरवण जायनातले बरी बघता, न्हिदल्या न्हीद येना, केदाळ म्हाका भिरांत दिसता, हांव परीक्षेन फेल जाता, म्हजें जिवीत देसवाड जाता म्हण चिंता. म्हाका असल्या परिस्थितीन तांच्या धुवेक प्रितिका घेवन दैवी कलरीत मंदिराक आयली आनी म्हणटा, आवय फादर, म्हजी धू अशें म्हणटा, आमकां भिरांत दिसता फादर, हें भुरगें कितें जायत, मानसीक जायत की आमकां आसची एकलेंच धू, त्या धुवे खातीर आमी सगळें जोडलां परगांवान, कितले त्याग सक्रिफीस केल्यात. आतां आमचें भुरगें शिकना जायत की, मानसीक जायत की, कालें जायत, वय जीव घात करता कोणा थोडे पटी तशेंय म्हणटा. हांवें म्हळें, म्हज्या भावा, म्हज्या भयणी, तूं कितें थिरासणेन, ह्या खात्रीन तूं चिंताय, या त्या रितीन वेव्हार करताय, त्या थरान तूं जाताय. देखून तुज्या दुवे विशांत नेगेटीव म्हळ्यार वायट चिंतूंक वचनाका, ताच्या बदला तूं बरें चिंत. देव तुज्या दुयेच्या जिवितांत कितें करूंक शकता की तूं चिंत. तुजो देव खरो देव, नीज देव, जिवंत देव, तो तुज्या दुयेचेर प्रितिकाचेर आशिर्वाद घालतना तें आज शांती समाधानान भरता. ताजी भिरांत, ताजी गावजेणी सगळी पयस सरता. तें बरें करून कॉन्सन्ट्रेशन कर, गमन दिवन, ध्यान दिवन शिकता, तें परिक्षेंत बरें मार्क्स काडून पास जाता, तें एक दीस दाखथेर जाता. आनी उपरांत वय ताजो बऱ्यांतलो फुडार आसा करता, वेळार तें काजरी जाता, वेळार कुटुंबा जिविती जियेता. मोगाच्यानो सुरवेर तांकां पातयेवंक कसलें ना फादर, आमची धू आयकना. हांवें त्या दुयेक पर्सनली वैयक्तीक रितीन कावन्सिलींग केलें आनी ताका म्हळें, देवाक साध्य जाल्लें कितेंच ना. उत्पत्ती बूक 17 वसोर पयली वळ. सर्वेस्पर देव आब्राहामाक दिश्टी पडटा आनी म्हणटा, हांव सर पदवेदार, हांव एल शडाय, म्हाका साध्य म्हणचें कितें आसा गी. आनी 18व्या वसोरान 14व्या वळीर जेनेसीस चॅप्टर 18 वर्स 14, देवाक असाध्य म्हणजे कितें आसा गी. आब्रामा थंय जें कितें असाध्य आसा तें देवान साध्य जायशें केलें. तुज्या जिवितांत ती प्रितिका देव साध्य जायशें करता. त्या देवाचेर सुपाती तुवें चड शिकाचें म्हणना न्ही, तुवें चड कस काडचें म्हणना. देवाची मांडवळ तूं खंडीत जावन बरें करून शिकताय, बरें करून परिक्षे बरयताय, तूं पास जाताय, बऱ्यांत बरें डिस्टिंक्शन तुका मेळटा, तूं MBBS मातनी MD करताय आनी उपरांत काम करताय आनी वेळार तूं काजर जाताय. पूण म्हाका न्हू ह्या दिसांनी ती म्हाका फोन करून सांगता, ती आतां विदेशांत आसात, भायल्या एका देशांत काम करनासतना, दे आर वर्किंग इन ए फॉरेन कंट्री, दे आर देर, फ्रॉम देर दे आर कॉलिंग एंड टेलिंग दॅट डे वी हॅड कम. त्या दिसा आमी आयिल्ल्या, त्या दीस आमी आमच्या जिवितांत कितें
नाका जाल्लें घडात घे म्हणून आमी भियान तुमच्या लागीं आयिल्ल्या चिंतून. पूण तुमी देवाच्या उतरान थंय कितें देव करूंक शकता कितें तुमी सांगलें आनी तेच बरें देवान आमच्या जिवितांत केलें. आमची भिरांत गांवजेणी देवान पयस केली. आमकां वेडो घाल्ल्या त्या शिरापांतले बंदडांतले दुखांतले खंती बाजारांतले देवान आमकां आनी आमच्या धुवेक निवारलें. आमचें धूव प्रितिका शिकोवंक लागलें. उपरांत ताका चड आनी चड उमेद आयली शिकोवंक. भिरांत गांवजेणी पयस केली. बरेंकान शिकता आसतना परिक्षेंत डिस्टिंक्शन काडून तें पास जालें. उपरांत इल्ल्या वर्सां काम करून परतून ताणें MD केलें. आतां MD करून हांगासर परगांवांत धाकटें जावन वावुरता मात न्ही. ताका जिविताचो सांगाती मेळ्ळा. आतां काजर जावन कुटुंबांत जिवीत जीवन आसा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्गा बापा होगळाप जेजू. म्हाका जनो जेरेमिया प्रवादीचो बूक तुमी उक्तो केल्यात. थंयसर पयल्या अवसरांत 11व्या वळीर जेरेमिया चॅप्टर 1:11 सर्वेस्पर देव जेरेमिया प्रवादीक अशें विचारता, जेरेमिया तूं कितें पळोवन आसाय? जेरेमिया तूं कितें पळोवन आसाय? आनी जेरेमिया अशें जवाब दिता. वळ 12:12 तेन्ना ताणें जाप दिली, हांव एक बादामाचो रूख पळयतां. हांव एक बादामाचो रूख पळयतां. तेन्ना सर्वेस्परान म्हळें, तुवें सारकें पळयलें. कित्याक म्हजें उतर पूर्ण करच्या खातीर हांव म्हज्या उतरांचो पारोत करनासा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें उतर पूर्ण जावचे खातीर म्हज्या उतरांचो हांव पारोत करनासा. म्हणजे मोगाचें न्हू, देव एक उतर तुका म्हाका सांगता मात्र न्ही. देवाचें उतर म्हज्या द्वारे येवंक पुरो. फादर एब्राहमा द्वारे, या फादर अनिला द्वारे, फादर वॉल्टरा द्वारे, या आनी कोणी रेतेरिदेवच्या भावा भयणी थंय तांचे द्वारे तुका देवाचें उतर येवंक पुरो. पूण एक उगडा आसो, देव त्या उतरांचो पारोत करनासा तें पूर्ण जावचे खातीर. केदाळ तें पूर्ण जाता जशें जेरेमिया प्रवादीन तो बादामाचो रूख पळयलो, तो पालो येवचो आनी तांचें फूल जावचें आनी फळां जावचीं. तुज्या जिवितांत देवाचें उतर येजय, किरला जाय, वाडा जाय, फूल जायजय, फळां जायजय. हा, तुजें जिवीत फळां दीक जायजय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर तूं पात येताय तुज्या जिवितांत देव वर्ती अजापावी जिवितां करता. समी जेजूच्या नांवा विशयान नियाळ करया. जेजू जल्मात आसतना थंयसर आंज बडवो गब्रिएल कितें म्हणटा मातेवाच्या वांजेलांत पयल्या अवसरांत 20 आनी 1 वळीर. मॅथ्यू चॅप्टर 1:21 सांजुजे बापा लागीं उलोवन आंज बडवो गब्रिएल म्हणटा, मोरी एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हणून नांव दरीचें. जेजू म्हळ्यार शब्द जेहोशुआ म्हळ्यार हिब्रू शब्दांतल्यान येता. जेहोशुआ म्हळ्यार जेहोवा इज माय साल्वेशन, गॉड इज माय साल्वेशन. देव म्हजें साल्वासांव. तुवें तुज्या पुताक जेजू, देव म्हजें साल्वासांव, म्हाका साल्वासांव सोडवण दिवचो देव म्हणून तुवें उलो करीचय. कित्याक तो आपल्या परजेक आपल्या पातका थावन सोडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सुरवेरच मोगाचें आमी नियाळ केलो. जाकोबाच्या पत्रांत 5व्या अवसरांत 15व्या-16व्या वळीर तुमचीं पातकां एकामेका उत्साहान सांगा. एकामेका म्हळ्यार कोणाकी सांगूं वचनाकात, त्या सगळ्या संवसाराक खबरो करतील. एकामेका सांगा म्हळ्यार ह्या जाका लागीं, भाग्यवान मनशां लागीं देवान नेमलेल्या ह्या व्यक्ती लागीं वचून तुमी कुमसार जाया, सक्रामेंत जोडा. कुमसाराचो कोणाचें आयकनाकात. थोड्या भांगड्याचें म्हणोंकात कुमसाराचो सक्रामेंत ह्या जाका लागीं कित्याक कुमसार जातात म्हणून तें आयकनाकात. ते देवसाराचे दूत, देवसाराचे एजंट्स तशें म्हणटात. वसा ह्या जाका लागीं टिंबेर पडा, कुमसार जाया. तेन्ना सर्वेस्पर देव सर तुमची पातकां बक्षितलो आनी तुमची बिडा गूण करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जर तर आमी गूण जायचे पयलीं आमची पातकां बक्षा जाय आनी तेन्ना आमी गूण जाता, आमी बरें जाता. देव आमकां सर वायटांतलो तो आमकां निवारतलो. ह्या दिसांनी कोवीड पिडा नावाडीक जावन आसा. कोवीड म्हणटा आसतना कोवीड-19 म्हणटा. कित्याक 2019 इस्वेंत नोव्हेंबर डिसेंबरांत कोवीड म्हणली पिडा ह्या संवसारांत दिश्टी पडली. पूण त्याच वर्सा मोगाचें न्हू, ऑगस्ट म्हयन्यांत 10 तारखेतावन 14 तारखे पर्यंत हांवें कन्नड रेतेर दिल्ली. हांव कितें विसरना. कित्याक त्या रेतेरेंत एकलो भाऊ प्रदीप कोटयान म्हणलो सगळोच समयान जेजूक आपणाचो वैयक्तीक सोडवणदार म्हणून स्विकार करता आनी ताची जिणी बदलिता आनी उक्त्यान तो परगट करता, साक्ष दिता की तो जेजूचो म्हणून. आनी ह्या वेळार मोगाचें न्हू, ह्या वेळार जायते लोक आमच्या विरोध, ह्या जाका विरोध, दैवीक रेत्र मंदिरा विरोध उरतात. सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर हांगासर मुल्कींत एक व्हड महासम्मेलन करूंक आशेतात. पळया. आनी त्या वेळार म्हाका इतली भिरांत दिसली. कित्याक भिरांत दिसली, तांणी सांगूंक सुरू केलें दैवीक रेत्र मंदिर कोट सगळें कोस लावन घालीचें.
फादर अब्रामाक जैलान घालीचे हांवें करिना जाल्यार हांवें कोणाकी प्रदीप कोटयाना जावन दी कोणाकी जावन हांवें कन्वर्ट करूं ना परिवर्तन करूं ना तांचो धर्म बदलूं ना तांकां केवळ हांवें बरें केल्लें समया जेजूच्या नांवान मात्र तरी मोगाचे न्हू म्हज्या विरोध उठले लोक तेन्ना म्हाका उडास आयलो 1999 जानेवारीच्या 22 तारखेर आतां ह्या जानेवारीच्या 22 तारखेर 25 वर्सां जातात ग्राहम स्टेन म्हणल्यार ताच्या दोगां भुरग्यांक सांगता कारा भितर घाल फाटल्यान पेट्रोल आनी डिझेल घाल उजो दिवन जिवेन चूल पयलें जावन आसा आनी देखून हांगासर महासम्मेलन जाता आमच्या विरोध लोक लाखांनी कुडसाता म्हणटा आसतना मोगाच्या म्हाकाय भिरांत दिसली खावजेणी जाल्ली जावन आसा त्या भिरांतीन आनी खावजेणी भोवपळी सक्रामेंता मुखार वचून मोगाच्या घळघळ्यान रडोन हांवें देवा लागीं मागता आसतना म्हाका देवान दिल्लें उतर इतिहासाच्या बुकान 2ऱ्या वसनांत 20व्या स्वरांत 15व्या बळीर 2 Chronicles chapter 20 verse 15 तांची संख्या पळोवन तूं भियेनाका तूं खबर नाका कित्याक हांव तुज्या सांगात आसा हे झुजू हांव तुजे खातीर झुजतलो देवान म्हाका स्पश्ट तरान सांगलें हें झुजू म्हणजे खोटेपणाचें राज्याचें झूज देवसाराच्या सैतानाच्या अंधकाराच्या सत्तेचें झूज म्हजे विरोध येता आसतना देव म्हज्या तर्फेन तो झुजतलो देवान म्हाका स्पश्ट केलें आनी देवान म्हाका धैर्य दिलें म्हाका मोगाचें वळख नासले एका दुसऱ्याच पंगडाच्या व्यक्तींत एका प्रोटेस्टंट व्यक्तींत म्हाका आदार मेळ्ळो पुलीस स्टेशनार वता आसतना हांव कोड्याळ वता आसतना म्हाका थंयसर नावार्दीक आमचो एडवोकेट MP नोरानान म्हाका मार्गदर्शन दिलें कितें करीच एक म्हणून ताणें म्हाका एडवोकेट किशोर डिसोजा लागीं धाडलें म्हजें नांव डिसोजा तोय डिसोजा ताणें म्हाका कुमक करून घडये भितर एंटिसिपेटरी बेल ABC मेळच्या बरें केलें म्हाका RS सायनांतल्या बरें केलें आनी ताच्या उपरांत हांव एका फिरगेजी गेल्ल्या वेळार मुतरांगडी फिरगेजी गेल्ल्या वेळार थंयसर मानादीक बाब फ्रांसीस झेवियर लुईस तांणी म्हाका थंयसर गुपीत रावोंक म्हाका जागो करून दिलो आनी अशें मोगाचें वायटा विघ्नांत देवान राखलें मात न्ही तांणी त्या सप्टेंबराच्या 20 आनी 6 तारखेर समावेळान व्हडलें समावेश दवरल्या सम्मेलन समावेश दवरल्या दिसाच शिरांदेरीचो पावस येवन तांची सगळी येवजण व्यर्थ जायचें केलें त्या पावसाक 3 लाख लोक येता म्हणल्या लागीं 30,000 लोक येवना 3,000 लोक येवना 300 लोक येवना थोडेच लोक आयले मात न्ही हेणें भोंवतणी आसलो सर दुसऱ्या धर्माचो हिंदू मुस्लीम सर लोकांनी म्हाका सहकार दिलो कित्याक हांव कोणाकी अन्याय केल्लो मनीस न्ही ताच्या बदला तांच्या कुटुंबा खातीर तांच्या भुरग्यां खातीर हांवें मागोवन तांकांय देवाची समया जेजूची आशिर्वादां मेळा अशें केलां पूण मोगाचें म्हाका आज उडास आसतना हांवें स्पश्ट तरान सांगचें देव म्हज्या आदाराक आयलो जेजून म्हजो हात सोडूंक ना म्हज्या देवान म्हजो हात सोडूंक ना तो देव तुजोय हात सोडिना कित्याक जेजू म्हळ्यार देव म्हाका सोडयता देव म्हज्या आदाराक येता देव म्हज्या जिवितांत आसा देखून उगडापणाच्या बुकांत पयल्या वचनांत 18व्या वळीर आमी वाचता बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 1 वर्स 18 जो हांव थंयसर भोव कश्टांत त्या पात्मोस कुद्रार त्या जीवदाळी मध्ये रानवड मनजाती मध्ये भियोवच्या त्या वातावरणात आसतना जेजू ताच्या फाटल्यान येवन ताच्या खांद्यार हात दवरन म्हणटा भिये नाका हांव आरंभ आनी अंत हांवूच जिवंत एका काळार हांव मेल्लो होय पूण आज आनी सदां काळ हांव जियेता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें जिवानपणाच्या पयलें मरण आसा वय देवान दिवच्या वैभवाच्या पयलें कश्ट संकश्टांतल्यान आमी उतरोंक आसा जिवितांत कश्ट येवंक पुरो पिडा शिडा येवंक पुरो म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूं भिये नाका खावचे नाका स्वामी जेजू तुजो म्हजो मोग करता देखून म्हज्या खातीर तुज्या खातीर ताणें थंयसर सर पडोवन हाक बोब मारन ताणें मागणें केलां हेब्रेवकारांक बरयल्या पत्रांत 5व्या वचनांत 7व्या वळीर आमी वाचता हिब्रूज चॅप्टर 5 वर्स 7 स्वामी जेजू ह्या संवसारांत आसतना आपणाक मरणांतलो वांटोवंक शकतल्या देवा लागीं बोब मान दुखां गळोवन विनंती आनी प्रार्थना करूंक लागलो ताच्या माणकुल्या खालत्या मागण्या खातीर देवान ताची मागणी आयकली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोम्या जेजून आमच्या खातीर मागणें केलां मोगाचें दुखां गळोवन हाक बोब मान ताणें मागणें केलां कित्याक आमी कश्ट येतना आमी हाक बोब मारता की ना तुमकां कली सोसूं जायनातली दूख आयल्यार हाक बोब मारतात की ना म्हाका उडास येवचो हांव हे साहित्य पटी दान दूख आयिल्ल्या वेळार हाक बोब मारल्या हांव थोड्या वर्सां मदीं आतां एक 10 वर्सां पयलें म्हाका दान दूख सुरू जाली कोणें एकल्यान म्हाका जे इश्टान म्हाका आस्पत्रे व्हेलो नवे थंय सर पयलीं हांव केदाळा वचोना पूण थंयसर गेल्ल्या वेळार दान दूख आसा म्हणटा आसतना एका डेंटिस्टा लागीं धाडलें त्या
आत्यान आस्पत्री भितर असल्या त्या डेंटिस्टान म्हाका थंय फाटी वचोंक सोडलें ना. तो म्हणालो तुजो एक दांत किडीन गेला, आतांच तो काडीचेच. हांवें म्हळें मागीर काडटा म्हळें ना मागीर काडचो नाका आतांच काडटा. तो हांव उण्या दारार काडटा म्हणून उण्या पयशांनी उण्या खर्चान काडटा म्हणालो आनी म्हाका अनस्थेशिया दिल्यांत आनी काडूंक ट्राय केलो. तो विजडम टूथ म्हाका चड दांता विशयांत जाली संगती गोतना. ताणें फाटल्यान असो विजडम टूथ ताणें काडून सुरू केलो. मागीर तो लागीं येताना म्हाका कळ्ळें हो धाकटेर इल्लो सोरोय पियेता म्हणून. आनी मदें मदें भायर वचून येताना म्हाका वास येयलो सिगरेटी ओडटा. घट्ट सोरोय पियेला ताजे वयल्यान बिडी सिगरेटी ओडटा. आनी ताणें कोणी दुसऱ्या डाक्टरांची कांय कुमक म्हाका नासतना आनी काडून सुरू केलो. ताणें सुलाब म्हण चिंतलें तो कीड केलो दांत व्हडलो सयत आसा भितर ताची पाळी लांब आसा खंय म्हाका मागीर कळ्ळें. ताणें काडूंक तशी हालयतना तो कुडके जालो. आनी तो कुडके जाल्या उपरांत ताका कळ्ळें ताजें मूळ या ताजें पाळ भितर उरलां. व्हडलो सयत दांत म्हाका दाखयलो ताणें हळेद व्हडलो दांत आहा आनी ताजें पाळ भितर हात काडटा म्हणून. हो इल्लो सोरोय पियेला आनी थंयसर रगत येता भितर. त्या रगतान ताका खंय पाळ म्हण दिसना. म्हाका ती अनस्थेशिया दिल्ल्यान दूख कळोना जाल्यार म्हाका कळटा तो कालिंगी धरून धरून सोदूंक पळयता मास दिशेनिशेन कर. तो पियेला देखून ताणें इतलें मास दिशेनिशेन कर कशें सोदलें गी. मागीर म्हाका दूख उठोवन सुद्दां जाल्या उपरांत परतून परतून अनस्थेशिया दिवन लगभग 3 वरां ताणें म्हजें तोंड उक्तेन दवरलां हांकर. तो सोरो पियेला देखून ताका कळोवंक की कळोन नासतलें चड वेळ दांत तितलें तोंड तितलें उक्तें दवरून नजो म्हणून. आनी अकरेक 2-3 वरां कश्टून मागीर एका धाकट्याराक आपोवन मागीर एका धाकट्यांनी कापोवन कशें म्हणी करन परतून परतून एक्सरे काडून सोदून काडून ते दांताचें पाळ सयत तांणी काडलें. काडल्या उपरांत म्हाका इल्लें सवकासाय बगली. तितल्यार ताणें म्हाका कलिंग वखदां दिलीं बरोवन दिलीं आनी वच म्हळें. म्हाका गोत्तून हांवें वचून उजो आसलें. हांव थंय सिदा घरा आयलो. हांव SVD सेमिनारींत आसा किरांत. घरा आयल्या उपरांत एका वरा उपरांत म्हजें तोंड सगळें सुजोवंक सुरू जालें आनी पोडापोट जावंक सुरू जाली. म्हळ्यार तें अनस्थेशिया दिल्लें दूख मरचें वखद दिल्लें उणें जावन आयलें आनी म्हाका दुखता. त्या दिसा कसलें एक वर्ल्ड कपाची क्रिकेट मॅच तुमी जाणात. एक 10 वर्सां पयलीं आमकां इंडियाक एक वर्ल्ड कप मेळ्ळें. आमच्या थोड्या पात्रांक आनी थोड्या ब्रदरांक आनी थोड्या लोकांक वर्ल्ड कप आयल्यार संवसारार कोण मेल्यार कोणाक कालें जाल्यार तांकां पडोवन वचना. म्हाका दुखीन हांव कश्टांत म्हाका मरता म्हणल्या बरी जाता. सगळी तकली जड जाता सुसल्या बरी जाता. 1-2 पेटी वचोन एका पात्रापा म्हळें म्हाका इल्लें तो दांत काडिल्ल्या जाग्यार विशेश दुखता तोंड सुसलां. तो पळयलो तें गी फाल्यां समज जाता तूं वचून न्हिदे म्हणलो आनी म्हाका धाडलें आनी तो परतून क्रिकेट मॅचीत पळयता. 2-3 फावटी गेलो. मागीर बगलें पाद्रापांक या ब्रदरांक कोणाक सांगून कांय फायदो ना. म्हाका मरता म्हणल्या बरी जालें. हांवें तक्षण हांवेंच फोन करून एक रिक्षा हाडयली आनी रिक्षार सिदा थंयसर आसल्या कन्सर्ट आस्पत्रेक हांव गेलो. आनी थंयसर आस्पत्रेक गेल्ल्या तक्षण सिस्टरांनी म्हजें ब्लड प्रेशर तें पळयतना आनी पुरा म्हजी परिस्थिती पळयतना म्हळें फादर सिरियस म्हणून. तक्षण ताणें म्हाका ICU गेलें. म्हाका ICU करून ताणें म्हाका ट्रिटमेंट दिवंक सुरू केलें. म्हाका मागीर हांव मोतीर नातलो. हांव 3 दीस मुसोर मोतीर ना. कित्याक म्हळ्यार मागीर म्हाका कळ्ळें आनी एक डेंटिस्ट थंय आयलो. म्हणालो कोणाचें दांत काडच्या खातीर तोंड उक्तें दवरलें एक सट्ट म्हळ्यार 15-20 मिनटां एक अर्दे वर दवरयेत. मागीर परतून एपटी तोंड धांपून करून परतून उक्तें करी जाल्यार तो सोरो पियेलो धाकटेर देखून. म्हाका 3 वरां ताणें उक्तें दवरूनच केलां आनी ताणें तितलें थंयसर त्या दांताचें पाळ काडच्या खातीर कितलो वेळ ताणें थंयसर मास दिशेनिशेन केलां गी. इतलो व्हडलो गाय केला. ते गेल्या उपरांत ताणें सर्जरी करून म्हाका थंयसर शिवण दवरी जालें. ताणें शिवणी दवरना उक्तोच गाय धरून सोडलां. देखून फाटीं आयल्या उपरांत तें मास कुसोवंक लागलां म्हळ्यार सेफ्टीक जावच्याक सुरू जालां. देखून तांणी मागीर सर्जरी करून थंयसर शिवोवन म्हाका गूण करचें पडलें. पूण म्हाका आतां म्हाका उडास येता. हांवें कितले हाक बोब मारल्या म्हणून ना. मरता म्हणल्यार बरी हांव मरता म्हणल्यार बरें बगलें म्हाका सगळी रात हांव हाक बोग मारता. म्हाका कश्टांच्या वेळार आमी हाक बोग मारता. दुखाच्या वेळार हाक बोग मारता. पिडा सोसूंक जायनासतना बाळंतरा वेळार कितलीं जाणां हाक बोग मारता. पोटान दूख जाल्ल्या वेळार HIV एड्स बी आसता हिपेटायटीस बी आसता. पॅन्क्रियाटीक कॅन्सर जाल्ल्या वेळार या किडनीचें कॅन्सर थोड्यांक जाता. या पायल्स पिडा सोसूंक जायनातल्या वेळार ब्रेस्ट कॅन्सर जावन या थायरॉयड जावन कितलीं जाणां कश्ट जातात हाक बोब मारतात. म्हाका ही सगळी हाक आनी बोब तुजी दुखां सोम्या जेजून आपणाचेर घेवन थंयसर रडोन मागला बापा निवार बापा या कश्टांतलो निवार बापा ही काल्स म्हजे वयली निवार बापा. या म्हज्या भावांक भयण्यांक बापा तूं निवार बापा. तुज्या भुरग्यांक निवार बापा. या बिड्यांतले निवार बापा. या कश्टांतले निवार बापा. या संकश्टांतले निवार बापा. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी जेजून दुखां गळोन मागला. तुवें कोणाक कळनातल्या बरी न्हिदल्या वेळार काळोखांत रडोन मागलां जावंक पुरो देवान तें पळयलां. तुज्या मोगाच्या मनशान सगळ्यांनी सोडलां जावंक पुरो घोवान सोडलां या बायलेन सोडलां भुरग्यान सोडलां एकवत्ताय तूं
पूण तुजें रडणें समिया जेजून पळयलां आनी तुजें रडणें सयत तो रडला. अन्याय केला जावंक पुरो, वय तुका अवमर्याद केल्या जावंक पुरो, तुका जैलान घालां जावंक पुरो, ह्या काळोखाच्या कुडान तुका एकल्या सोडला जावंक पुरो, सौम्यान तुजी दुखां आपणाचेर घेवन तुज्या खातीर ताणें हाक बोब मारल्या. देखून माथेव वांजेल 8:17 बोल म्हणटा, मॅथ्यू चॅप्टर 8:17, ताणें आमचे समेस्तांचे रोग आपणाचेर घेतल्यात आनी आमची पिडा शिडा ताणें व्हवयल्या. होय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी, समिया जेजून आमची पिडा शिडा, आमचे कश्ट, आमचे अनवार ताणें व्हवयल्यात. ताच्या घायां वरवीं तूं बरो जाताय. देखून त्या कुर्साचेर नदर घाल, त्या कुर्साचेर दीस घाल. समी जेजू ह्या सगळी तुका बरो करूंक आशेता. समिया जेजू सर पिडेस्तांक बरें कर. समिया जेजू हाक बोब मारता. थोड्यांक भुरग्यांक ह्या दिसांनी परिक्षा आसा, आतां परिक्षे तयारी करता आसतना उगडासाचें सगळें उणें आसा, शिकोवंक तांकां जायना, जायते वायट सवय ही तांकां वळख जाल्या मोबायल पळोवनच आसचें. वय मोबायल तें पयस रावचें म्हण चिंतल्यार तांकां पयस रावूंक जायना. क्रिकेट मॅच या फुटबॉल मॅच या खेळ त्या मोबायलाचेर खेळून आसल्यांक ते सोडूंक तांकां जायना. इतल्यान परिक्षा लागीं आसतना बांदपास जाता. समिया जेजू त्या बांदपासांतले तूं तांकां निवार, शिकपाचेर ध्यान दिवन शिकोवंक आनी परिक्षे बरें करून बरोवंक, बरें पालीत आमचें दवरून तांकां बरें कर. समिया जेजू जायते जाण जायत्या बांदपासांत आसा, देंवसराच्या सैतानाच्या खोटेपणाच्या जाळांत सांपडल्यात. बेबदेपण या अविस्वासपण, व्याभिचारी आनी निश्कळपण, फसडेपण, आपल्या इतल्या वायट करणी करच्यान, ह्या हेरांक लोटच्यान सोरच्यान, वायट सवयांक वळख जाल्यान समिया जेजू तांतले तूं तांकां निवार. समिया जेजू, समिया जेजू सोसूं जायना ती दूख आनी खस सोसून आसात त्या सर पिडेन ते ताका गूण कर. समिया जेजू, समिया जेजू बापाचो मोग हाण ह्या संवसाराक आयलोय. तुज्या बापाचो मोग हर एका मनशां तुजेर पात्येतल्यांक फावो कर. समिया जेजू दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्यांच्या कार्यक्रमांत वांटो घेतल्या हर एकल्या पासून भावार्थान आनी विस्वासान समिया जेजू हांव मागतां. आमेन, आमेन, आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसो आनी तुमचेय सोवें आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. भोवमुगाचें नांव हांव डिवायन कॉल सेंटर कारनाड, मुल्की, मंगळूर हांगासर आसा. हांगासर हर एक हप्त्यांत रेतेर आसा. ह्या रेतेर विशयान सडीत विवर जायचे जाल्यार तुमी त्या वेबसायटीक वचा, www.dccmulki.in. ह्या म्हजे फोन नंबर आसा, फोन करून तुमी विचारा. ह्या वॉट्सॅपाचेर मेसेज घाला. देवी कलोर मित्र मंदिराक येया. केदाळे आमी हांगासर कुमसारांक कावन्सिलिंगाक आनी मार्गदर्शन दिवंक हांगासर आमी केदाळे आसा. आनी तशेंच हांगासर रेतेर केदाळे चलतात. हांगासर भोव अपुर्बेच्या आराधनाचें कॉपेल आसा. थंयसर येवन मागल्या वरवीं जायते बरेंपण जाता. कोणाची गरज ना तुमकां येवन आराधनाच्या कॉपेलांत येयलो वेळ मागा. ताच्या वयर थंयसर विनवणेचें कॉपेल आसा, इंटरसेसरी चॅपल. थंयसर येवन विनवणी घालून हेरां सांगात म्हाका सदांच सकाळीं 9 वरांतल्यान 1 वरा पर्यंत विनवणी घालून जायतो लोक देवी कलोर मंदिराचो मागता. तुमी येवन तांचे सांगाता मागा. हेरां खातीर मागता आसतना देव तुमकां बरेंपण लाभयता. आनी आमकां 9 कांताराचे बूक आयल्यात, दैवी गायना. ते 9 बूक कितें जाल्यार तुमी ऑनलायन ऑर्डर करा. आनी 9वें स्टॉल आयलां, बारी अपुर्बेचें 9वें स्टॉल आयलां. हांगासर एक शॉपिंग मॉला बरी तुमी भितर वचून सगळे वस्तू पळोवं येता. बारी अपुर्बेचें नवे वय क्रुसिफिक्स, नवे कोंता, नवे इमाजी, नवे हे मागण्याचे वस्तू, पवित्र बायबल आनी बरें सांता भक्तांचे बूक आनी बऱ्यांतले बरें कावन्सिलिंगाचे, इनर हिलिंगाचे, सुटका सोडवणेचे बूक इंग्लिशांत, कन्नडांत, कोंकणींत विविध तरांचे बूक आसात. ते घेवनी तुमी तांचो फायदो जोडचो. तुमकां समेस्तांक हांव बरें मागतां. गॉड ब्लेस यू ऑल.